अमित शाह जो येता पयलो डिमांड आमचो आसा की तेणी म्हादयचेर स्टेटमेंट करची, म्हादय कोणाक आसा ती. दुसरो तेणी सांगचे की जे म्हाजे घरान जे आयज तो इनॉग्रेशन करतलो जाल्यार ओपनिंग करतलो म्हाजे घर म्हणून, आयज म्हाजे घर लॉन्च करतलो जाल्यार म्हाजे घरान कितले गोंयकारांचो डेटा तेंच्या कडेन आसा, गोवन वर्सीस नॉन गोवन कितलो डेटा आसा, कितले झोपडपट्टी ते रेग्युलरायज करता, कितले गोंयकारांची ते घरा रेग्युलरायज करता, हो डेटा तेंच्यांनी आउट करचो. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जो युनिटी मॉल जो येता चिमला, त्या चिमला गावात त्यांनी व्हिजिट करचे, व्हर्च्युअल तो एक ओपनिंग ना करच्या आधी, ओपनिंग लॉन्च ना करच्या आधी तो प्रोजेक्ट त्यांनी गावात येवचो, गांव भोंवचो, ट्रायबलांक मेळचो, ट्रायबलांगेर जेवचो, आमचे एसटीचे भाव आसा तेंगेर जेवण तो तळ्यार वचपाचो, तळ्या वयले लेक ते पोवन त्या गांवाची नाशाडी कशी जातली, गांव कसो डिस्ट्रॉय जातलो हे सगळे दोळ्यान तेच्या पोवन मागीर त्यांनी प्रोजेक्ट कितें आहा तो लॉन्च करचो ही आमची मागणी आसा. सो पळोवया बीजेपी कडेन कापासदाद आसा काय ना ते. जर बीजेपी कडेन कापासदाद आसा, जर आपल्या जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणटा, आख्खो पुलीस फोर्स आख्खे सगळे आयज तेंच्या फाटल्यान आसतले, कोण जर मस्ती करता तेंचेर मागीर एनएसए लाय, तेंचेर पोलीस केसीस घाल. आतां तुमी पळयला आरामाक लागून जेन्ना आमी रस्त्याचेर येयले तेन्ना ऑलमोस्ट 450 जाणांचेर एफआयआर केल्ली आसा. म्हाजेर ते दीस 1.5 घंटा क्वेश्चन केलो म्हणून एफआयआर केला. म्हणजे पुलिसांक जे तुम्ही यूज करताय सगळे पुलीस फोर्स घेवन तुम्ही अमित शाह काढा आणि थंयसर तुम्ही इन्स्पेक्शन करा.